आम्ही प्रत्येक पंचायतीने वेबसाईट आपली करची असं आमचा आग्रह असा, आपली स्वतःची वेबसाईट करची. ताजो एक फायदो असो जातलो की प्रत्येक पंचायतीची जर वेबसाईट झाली जाल्यार थंय काय टुरिस्टीक इम्पॉर्टन्साचे काही स्पॉट्स असतात जे आमकां खबरच आसना, पण ती पंचायत ती हायलायट करपाक जाता. आमच्या गोंय सरकाराचे पंचायत खातें जे आसा ते फाटीं थंयच उरूंक जायना. प्रधानमंत्र्यांचें जें स्वप्न आसा की भ्रष्टाचार मुक्त समाज आसपाक जाय, देश आसपाक जाय. आयज आमी जे हांगासर एक नवें सॉफ्टवेअर सुरवात करतात, ह्या सॉफ्टवेअराची अल्टिमेट एम जे आसा ते भ्रष्टाचार करप्शन हे काडून उडोवपा खातीर आसा. सगळ्यो गोंयच्यो पंचायती ज्यो आसात जवळ जवळ पेपरलेस करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तर ह्या सगळ्या पंचायती आसात त्यो कनेक्टेड टू द DOP, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत, आणि मिनिस्टर आणि पंचायत मिनिस्टर जो आसा ताका हे सगळ्यो पंचायती कनेक्टेड आसतल्यो. खंयच्याय वेळार ह्यो सगळ्यो पंचायती ह्यो मिनिस्टराक आणि डायरेक्टराक अवेलेबल आसतल्यो. तो कारभार हो सगळो ऑनलायन जातलो. पब्लिकाक जाय तेन्ना एक्सेस आसतलो हाजेर. अमकी एक स्कीम आसा ताजे कितले फंड खर्च केल्ले आसात, खंय खर्च केल्ले आसात, तो ताका थंय मेळटलो. हियर यू नीड नॉट गो टू द पंचायत. पंचायतीन वचपाची गरजच ना. घरा बसून तुज्यान हे करपाक जाता. आमी लॉन्च करतले ते आनी बरोबर 3 म्हयन्यांनी एप्रिलाच्या पयल्या आठवड्यात. कारण आत्तां आमी हे सगळे सॉफ्टवेअर तयार करतात. आमचे कडेन गोवा ब्रॉडबँड जे नेटवर्क आसा ताजो उपयोग करून आमी सगळे नेटवर्किंग आमचे ऑलरेडी अवेलेबल आसा.